एकाच वेळार सुमार 50 पोलीस निरीक्षकांचे बदलेचो आदेश काढलो। वास्को पोलीस निरीक्षक कपिल नायकाची एसीबी व्हिजिलन्स जाल्यार मंगेश वळवयकराची एसीबी व्हिजिलन्सांतल्यान क्रायम ब्रांचीन तशेंच निनाद देऊलकराची क्रायम ब्रांचींतल्यान मोपा विमानतळाचेर बदली केल्या। दत्तगुरू सावंत शैलेश नार्वेकर निनाद देऊलकर हांचे सयत राज्यांतल्या 50 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांचो आदेश एकाच वेळार जारी जालो। पोलीस निरीक्षक दत्तगुरू सावंत हांची सुरक्षा विभागांतल्या पणजी दर्यादेग सुरक्षा विभागांत बदली जाली। गिरेंद्र नाईक हे मांद्रेचे, निनाद देऊलकर हे मोपा विमानतळ जाल्यार चेतन सवळेकार हे अंजुणचे नवे पोलीस निरीक्षक आसतले। IPS अधिकारी टिकम सिंग हांची दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षक म्हूण जाल्यार सुनीता सावंत हांची गुळे वखदा विरोधी पथकाची अधीक्षक म्हूण बदली केल्या। अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो। नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हाणें कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केली। हे फाटभुंयेर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशद घेतली। तांत्रीक अडचणीक लागूनच पुरुष नाटका वेळार लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्याचो दावो मंत्री गोविंद गावडेन केलो। अभिनेते शरद पोंक्षे हांचे चुकीच्या मनशाक नादाक लागून कला अकादमीचे बाबतींत स्टेटमेंट दिल्लो। लायटी फकत 2 मिनटांच बंद पडिल्ल्यो, ताका लागून ही व्हडलीशी गजाल नाशिल्ल्याचो मंत्री गोविंदाचें म्हणणें। तांत्रीक व्यवस्थापन केदें व्हडलें आसलें म्हूण लायटी बंद पडप ही तांची चूक काय म्हूण गोविंद विचारता। तशेंच आपल्या आड कोणी तरी सुपारी दिल्ल्याचो दावोय गोविंदान ह्या वेळार केलो। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण बुधवारा नेरूल वाठारांतलो नुस्तें मार्केट मातये भरवण केलो। माथ्यावेलो आडूस केल्ल्यान नेरूल वाठारांतल्या सुमार 150 नुस्तेकारांक आतां भर वतान नुस्तें विकपाची पाळी उप्रासल्या। नेरूलचो हो पारंपारीक नुस्तें बाजार रायट ऑफ वे भागांत आशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान हो नुस्तें मार्केट मोडपाचो आदेश दिलो। ह्या नुस्तें मार्केटाचेर फकत नुस्तेकारांचेच स्पॉट चलनाशिल्ल्यान जाल्यार पुराय नेरूल सयत हेर वाठारांतल्या लोकांकूय चमचमीत ताज्या नुस्त्याची पुरवण जाताली। भर गरमेच्या दिसांनी नेरूलचो हो पारंपारीक नुस्तें मार्केट मातये भरवण केल्ल्यान नुस्तेकारांक आतां वतान धंदो करून पोट भरपाची दयनीय पाळी उप्रासल्या। नुस्तेकारांचो बाजार मोडिल्ल्यान ह्या नुस्तेकारांक समाज वावरपी सर्वेश बांदोडकरान रातोरात तात्पुरती शेड बांदून दिली। आमी बेकायदेशीर गजालींक प्राधान्य दिना, मात पारंपारीक नुस्तें बाजार मोडच्या आदीं नुस्तेकारांक खातीर तात्पुरती सोय तरी करून दिवपाक जाय आशिल्ली अशें ताचें म्हणणें। आतां सरकारान आमकां नुस्तें विकपाक बरो बाजार बांदून दिवपाची मागणी नुस्तेकारांनी केल्या। गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या। कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या। गोंय पुलीस मंत्र्याच्या दबावा खाला काम करतात असो आरोप आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हाणें केलो। गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान आपान सरकाराक उजरावन काडलो। सरकारा आड आवाज उठयलो जाल्यार ह्या समाज वावुरप्यांक अटक करून त्रास दितात अशें ताचें म्हणणें। सोनशे सुर्ला खणींतल्यान उदका पुरवण करपी पायपलायनीक परतून एक फावट उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। ह्याच वाठारांत आतां 3 ते 4 फावटी उजो लागपाची घडणूक घडल्या। हो उजो आशिकुशीकच्या रानांतूय पसरलो। उजो लागलो काय कोणे मुद्दम लायलो तें कळपाक मार्ग ना। सरकारान चवकशी करून हे कृत्य केल्ल्याचेर खर कारवाय करची म्हूण शेतकार विष्णू नाटेकाराची मागणी।
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीन म्हळ्यार अंमलबजावणी संचालनालयान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक चौकशे खातीर आपयल्यात। चौकशे वेळार सहकार्य करचे सोडून काँग्रेस स्वताचेर अन्याय जाला म्हूण सांगपाक सोदता। काँग्रेस पक्ष नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाक विरोध करून लोकांची दिशाभूल करपाक सोदता असो आरोप भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केलो। आंदोलनां करची सोडून काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ईडी आनी आयकर विभागाच्या नोटिशेक जाप दिवची अशें दामूचें म्हणणें। ह्या प्रकरणात गोंय काँग्रेसीन पाठवलेल्या ईडी ऑफिसा भायर बुधवारा निदर्शनां केल्ली। कोडली किल्लपार वाठारांतल्या खणयाळ जयेश पाटीलान केल्ले कागाळीची केंद्रीय खण मंत्रालयान दखल घेतली। तज्ञ अधिकाऱ्यांक घेवन हे खणीची पळोवणी करपाचो आदेश केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंयच्या खण खात्याक दिलो। खण वेवसाय सुरू करचे पयलीं केंद्र सरकार तशेंच कागाळदारांक विश्वासान घेवचे पडटले। सरकारान जबरदस्तीन खण वेवसाय सुरू केलो जाल्यार उच्च न्यायालयान वचपाची शिटकावणी जयेश पाटीलान दिल्या। किल्लपाल कोडली वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 54 आनी 57 दोन सुवातेर आशिल्ल्या डंपाचो लिलाव केलो जाल्यार थळावे लोक तशेंच रानवटी जनावरांचेर परिणाम जातलो। हे विशीं प्रधानमंत्री, केंद्रीय खण खाते, गोंयचे मुख्यमंत्री तशेंच खण खात्याचे संचालकाक जयेश पाटील हाणें ऑक्टोबर 2024 कागाळ केली। हाची दखल घेवन केंद्रीय खण खात्यान तज्ञ अधिकाऱ्या वरवीं हे भागाची पळोवणी करपाचो आदेश गोंयच्या खण खात्याक दिला। ह्यान पयलीं सरकारान कोडलेच्या एका ब्लॉकाचो लिलाव केल्लो। म्हापसा खोले वाठारांत काळखाचो फायदो घेवन भाड्याच्या रुमाक रावपी विशाल कुमार गुप्ता हांच्या घरांतली चोरांनी 50,000ची रोख रक्कम आनी 3 मोबायल फोन फारायले। हे चोरयेचे प्रकरण उक्ताडार आयले उपरांत म्हापशे पुलिशेन कागाळ नोंद केली। ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा। हैदराबाद विद्यापीठा शेजरा भुंयकंडा वयली झाडां तोडिल्ले खातीर सर्वोच्च न्यायालयान तेलंगण सरकाराक उजरावन काडले। जर तांकां तांच्या मुखेल सचिवांक खंयच्याय गंभीर कारवाये पासून संरक्षण जाय जाल्यार तांणी 100 एकर रान परत तयार करपाची येवजण तयार करची अशें न्यायालयान म्हणलां। काँग्रेस सरकारान झाडां मारपाक केल्ले ताकतिकेचेर प्रश्न करीत न्यायमूर्ती B.R. गवय हांणी न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मिसी हांच्या खंडपीठान म्हणलें, पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आमी कितेंय करपाक फाटीं-फुडें पळोवचे नात। कांचा गजिबोवली रान वाठारांतले हे जमनीवेले एकूय झाड तोडचे न्हय अशें खंडपीठान म्हणलें। न्यायाधीश गवय हांणी तेलंगण सरकाराचे वकील अभिषेक सिंघवी हांकां सांगलें, तुमचे कृतीचें समर्थन करपा बदला तुमी ती 100 एकर जमीन कशी परत आशिल्ली तशी करतले हाची येवजण तयार करप तुमचे खातीर बरें जातलें। नाजाल्यार तुमच्या कितल्या अधिकाऱ्यांक तेच सुवातेर बांदपी तात्पुरते बंदखणींत वचचें पडटलें हें आमकां खबर ना अशें न्यायालयान म्हणलां। केंद्र सरकारान देशभरात वैज्ञानिक चाचणी आनी मंजुरे बगर उत्पादन करपी आनी विकपी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन डोस वखदांचेर व्हड कारवाय केल्या। केंद्रीय वखदां मानक नियंत्रण संघटनेन सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या वखद नियंत्रकांक 35 अमान्य FCD वखदांचे उत्पादन आनी विपणन थारावपाचे खर निर्देश दिल्यात। ह्या FCD वखदांनी आंगाची दूख पयस करपी गोडेमुतांची वखदां, हाय ब्लड प्रेशरांची वखदां, प्रजनन वखदां आनी पुष्टीक परक आहाराचो आस्पाव आसा। मेळिल्ली म्हायती प्रमाण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. राजीव सिंग रघुवंशी हांणी जारी निर्देशांत अशें म्हणलां, कांय FDC वखदांक तांची सुरक्षिताय आनी परिणामाचें विज्ञानीक मूल्यांकन करिनासतना राज्य पावण्यार परवाने दिल्यात, जे भलायकेचे नदरेन धोको निर्माण करता। अशे अनियमिततायेक लागून दुयेंतींची जीण धोक्यान येवपाक शकता अशी शिटकावणी ड्रग कंट्रोलर जनरलान दिल्या।
सुपाची पूड हरवळ्या दोन दुचाकींचो अपघात जावन सोलये 70चो संदीप गावडे वय 47 हाका मरण आयले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA04Z0850 आनी GA04R3228 ह्या स्कूटरी एकमेकाक फुडल्यान आदळ्यो. अपघात जालो तेन्ना संदीप गंभीर जखमी जाल्लो. ताका सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेले. थंयच्या दोतोरांनी ताका उपरांत मरण आयिल्लें जाहीर केलें. दुसऱ्या स्कूटरी वयल्यान वाळपयच्या रामा जोरे आनी लक्ष्मण जोरे हाकाय माल लागला. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो पंचनामो दिवचलचे पुलीस निरीक्षक दिनेश कडेकार हांच्या मार्गदर्शना खाला जाला. संदीपाची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी GMCंत व्हेल्ली. उपरांत दिवचल पुलीस आतां फुडलो तपास करतात. कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींतल्यान पाडी बार्शेच्या एका वॉल्ताचेर अपघात जालो. दिलीप वेळीप आनी संदेश गांवकर हे दोग जाण कामाचेर वतना वॉल्ताचेर बसीवेलें नियंत्रण गेल्ल्यान तिणें दुचाकीक धक्को दिलो. हातूंत दिलीप आनी संदेश ह्या दोगांकूय गंभीर दुखापत जाल्यो. अपघाता उपरांत खाजगी बस चालकान घडणुके सुवातेवेल्यान पळ काडलो. जखमींक बाळीच्या भलायकी केंद्रांत व्हेली, मात थंय तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. कुंकळ्ळी पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. घडणूक सुवातेवेल्यान पळून गेल्ल्या बस चालका वांगडा बसूय कुंकळ्ळी पुलिसांनी ताब्यांत घेतली. उपरांत बस चालकाचेर गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. पाडीच्या ह्या वॉल्ताचेर आतां मेरेन जायते अपघात जाल्यात. सुमार 20 लोकांनी ह्या रस्त्याचेर आपलो जीव वगडायला. फाटल्या 6 वर्सांनी 1300 परस चड लोकांक रस्तो अपघातांनी मरण आयलां. तातूंतले चडशे तरणाटे आसात. हे अपघात आडोवपाक सरकाराक अपेस आयला अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्या. असंवेदनशील भाजपा सरकार लोकां मुखार आशिल्ले म्हत्वाचे प्रश्न दुसरे कडेन वळोवपांत गुंग आसा. लोकांच्या जिणे मरणाच्या प्रश्नांक ते उणें म्हत्व दिता अशें आलेमांव हांणी म्हणलें. रस्ते अपघात आडोवपाक आनी तांची कारणां सोदून काडपाक भाजपा सरकाराक अपेस आयला. दर दिसा अपघातांत लोक जीव वगडायत आसा ही हुस्क्याची गजाल. तरी लेगीत सरकार ह्या प्रश्ना विशीं असंवेदनशील आसा अशें दिसता अशें आलेमांव हांणी सांगलें. रस्त्याची सुरक्षीताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी अपघातांक जापसालदार आशिल्ल्यांक जापसालदार धरपा खातीर उपाय येवजण करपाची गरज आसा. फाटल्या 6 वर्सांत रस्ते अपघातांत 1300 परस चड लोकांक मरण आयलां. देखून अपघात आडोवपा खातीर सरकारान रस्त्यांच्या आराखड्यांचो आनी उपाय येवजण्यांचो अभ्यास करचो अशें आलेमांव हांणी म्हणलां. सनरायज झिंक हे कंपनीचो घातक कोयर कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेन डंप केला. हो कोयर व्हांवन उदकांत वता. हाका लागून उदकाच्या स्त्रोतांचेर वायट परिणाम जाता. फाटल्या 3 अधिवेशनांत कुंकळ्ळीचो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच मुख्यमंत्री सावंतान हो डंप काडपा खातीर 5 कोटींची तरतूद केल्ली. मात आजून मेरेन हो कोयर काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी पावसाळो सुरू जावचे पयलीं कारवाय करची अशी मागणी थळावो समाज वावुरपी अविराज देसाय हांणी केल्या. मडगांवचे केन्नाच अच्छे दिन येवंक ना. मात मडगांवच्या आमदारान भाजपान प्रवेश केल्ल्यान भाजप आनी सरकाराचे बुरे दिन सुरू जाले अशी खर टिका सावियो कुतिनो हाणें मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर केली. मडगांव नगरपालिकेन करांत वाड करून लोकांचेर अन्याय केला अशें ताचें म्हणणें. सोनसोडेच्या कोयराचो प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वेल्यान सुटावो जाला. देखून हाचे कोणेनूच श्रेय घेवचें न्हय अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें.
अन्नवगदा प्रशासनान बुधवारा सांजेच्या वेळार तिसवाडी मालांतल्या 12 आस्थापनांचेर धाड घातली. सुमार 4 रेस्टॉरंटांक कुलूप लायले. जाल्यार गोवा वेला आनी सांतिनेज वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 3 चावेच्या हॉटेलांची पळोवणी करून 11,000 दंड दिलो. शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक येवपी भाविकांची बरी सोय जातली. जात्रेच्या फाटभुंयेर भौशीक बांदकाम खात्या वतीन गांवांतले अंतर्गत रस्ते सध्या चकाचक करपाचें काम सुरू आसा. सुमार 1,20,00,000 रुपया खर्च करून शिरगांवच्या अंतर्गत रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरण जातले. बिरेस्तार आमदार प्रेमीन शेट हांणी ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार थळावे पंचायत मंडळ आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. रस्ते चकाचक जातकीच लयराई देवीच्या भक्तांची बरी सोय जातली असो आशावाद आमदारान उक्तायलो. पावसाळ्यांत येवपी हुंवाराचेर उपाय येवजण म्हूण पिळगांव वाठारांतल्या मांडवीच्या न्हंय फाट्यांतलो आतां गाळ काडटले. येता त्या पावसाळ्या पयलीं हे काम करतले. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत आमदार प्रेमीन शेट हांणी बुधवारा सांजे बागवाड्या वयल्या मांडवी न्हंयच्या फाट्याची पळोवणी केली. पिळगांवच्या बागवाडो वाठारांतल्यान व्हांवपी न्हंयच्या फाट्यान मोठ्या प्रमाणांत गाळ साचला. देखून उटंगराचो पावस पडटकीच न्हंय फुटून बागवाड्याचेर हुंवाराचें संकश्ट येता. घरादारांनी उदक घुसता. हाचे पयलीं बागवाड्या वयल्या लोकांक हो वायट अणभव आयला. बेरेस्तारा गोंयांत चडांत चड तापमान वाडलें. पणजे हांगा चडांत चड तापमान 34.5 अंश आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.7 अंश नोंद जालें. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 34 ते 36 अंश आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 अंश सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडत वचत सप्तकभर आमकां उश्णतायेक तोंड दिवचें पडटलें. बेरेस्तारा पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां 25.6 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. 17 ते 22 एप्रील ह्या काळांत राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. पळून आपले इत्सेन लग्न करपी जोडप्यांक समाजाक तोंड दिवचें पडटलें अशें अलाहाबाद उच्च न्यायालयान म्हणलां. फकत पळून वचून लग्न करपाक संरक्षण दिवपाक मेळचें ना अशें कोर्टान सांगलें. आपली जीण आनी स्वातंत्र्याक धोको आसा हें तांकां सिद्ध करचें पडटलें अशें कोर्टान नमूद केलें. चित्रकूटचे श्रेया केसरवानीचे याचिकेचेर निकाल दितना न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव हांणी ही टिप्पणी केली. खंयच्याय बेकायदेशीर वागणुके विशीं FIR नोंद करपा खातीर याचिकाकर्त्यांनी संबंदीत पुलीस स्टेशनान कसलोच अजून दिवंक ना. तशेंच गुन्यांव नोंद करपा खातीर कसलेच पुरावे सादर करूंक ना. अशा परिस्थितींत पुलिसांनी संरक्षण दिवपाचें कसलेंच कारण ना अशें कोर्टान याचिका निकालान हाडटाना सांगलें. कसलीय समस्या जाणवल्यार अर्ज सादर करचो, जाचे उपरांत पुलीस योग्य ती कारवाय करतले अशें कोर्टान म्हणलें.
सोरो पिवन गाडी चलोवपी परमीट नासतना गाडयो भाड्याक दिवपी तशेंच मॉडिफायड सायलेन्सर आशिल्ल्या दुचाकींचेर पुलिसांची नदर आसा. लोक येरादारी नेमांक पाळो दिनात, ताका लागून मार्च म्हयन्यांत येरादारी पुलिशेन खासा मोहीम राबयली. 1 मार्च ते 31 मार्च मेरेन पुलिशेन वट्ट 2472 जाणांक तालावा दिली. हातूंत सोरो पिवन गाडी चलोवपी 531 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. ते खेरीज हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवपी 1866 जाणांचेर, मॉडिफायड सायलेन्सर लावन गाडी चलोवपी 47, परवानो नासतना खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपी 28 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. नवे वर्स सुरू जायत सावन आतां मेरेन सोरो पिवन गाडी चलोवपी 2064 जाल्यार हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवपी 13,611 गुन्यांव नोंद केल्यात. दुचाकी चलोवपी तशेंच फाटल्यान बसप्यांनूय हेल्मेट घालचें अशें आवाहन येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी केलें. गोंयांत 124 येरादारी पुलिसांक बॉडी कॅमेरा दिल्यात. बॉडी कॅमेरांचो वापर फकत पुलीस निरीक्षक आनी उपनिरीक्षक करपाक शकतात. हवामान खात्यान अंदू वर्साचो पावसाचो पयलो अदमास जारी केला. ते प्रमाण गोंयांत आनी पुराय देशांत अंदू सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदू देशांत सरासरी पावसाच्या 105% मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. हो खात्याचो मुळावो पयलो अदमास आसा. पूण मे म्हयन्याच्या निमाण्या सप्तकांत चड सविस्तर अदमास जाहीर जातलो. हवामान विभाग वेगवेगळ्या घटकांचो आनी मॉडेलांचो अभ्यास करून लांब अंतराचेर पावसाचे अदमास जारी करता. मांडोपा नावेल्या अंडरग्राउंड लायटींचे केबल्स आनी नळांची पायपां घालपा खातीर रस्ते खणिल्ले. ते कंत्राटदारान सारके दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत धुल्ल जमला. ह्या धुल्लाक लागून नागरिकांक भलायकेचे त्रास सोंसचे पडटात. कंत्राटदारांच्या बेपरवाक लागून ही परिस्थिती म्हूण थळावे बेजार. धुल्ल प्रदुशणाक लागून मांडोपा नावेलच्या थळाव्यांक त्रास जाता. अंडरग्राउंड लायटींचे केबल्स आनी नळांची पायपां घालपा खातीर पोरू ऑक्टोबरांत खंय रस्ते खणिल्ले. काम पुराय जाले उपरांत कंत्राटदारान खंय योग्य तरेन असले तशें डांबरीकरण करूंक नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत धुल्ल जमला. ह्या धुल्लाक लागून नागरिकांक भलायकेचे त्रास सोंसचे पडटात. कंत्राटदारांच्या बेपरवाक लागून ही परिस्थिती म्हूण थळावे बेजार. सरकारान लक्ष घालून बेगोबेग रस्त्यार डांबर घालून आसलो तसो रस्तो दुरुस्त दिवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. ड्रॅगन बॉयज बोर्डान फातिमा बॉयज बायलां चिंचोणे पंगडाक 5-4 गोलान हारोवन 18व्या रिबेलो पंडल फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो. मायणा कुट्टरीच्या सेंट रिटा चर्च खेळा मैदानाचेर ही मॅच जाली. 5व्या आनी 10व्या मिनटाक डॅरल रिबेलोन 2 गोल करून फातिमा बॉयज पंगडाक 2-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत शेरिनो गोम्स आनी ओम रायकर हांणी 20व्या आनी 48व्या मिनटाक गोल केले. ड्रॅगन बॉयजा वतीन रॉन्झिल आनी मायरन हांणी दरेकी 2 गोल केले. जाल्यार शुभ्रटान इंजुरी वेळेन गोल करून ड्रॅगन बॉयजाक 5-4 गोलान जैत मेळोवन दिलें. गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीरपणान सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुल्लेच्या गॅलस्टोम डिस्टिलरीक बरोच म्हारग पडलो. गुजरात पुलिशेन गोंय अबकारी खात्याच्या सहकार्यान हे कंपनीचेर धाड घालून ती सील केली. गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीरपणान सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुल्लेच्या गॅलस्टोम डिस्टिलरीज कंपनीचे आंगलट आयला. तांचे जाले अशें गेल्या म्हयन्यान कंपनीचो सोरो घेवन एक ट्रक गोंयच्या गुजराताक गेल्लो. गुजराताक ट्रक पावल्या उपरांत गुजरात पुलिशेन तो चवकशे खातीर हाडयलो. चवकशे वेळार सोरो वाहतूक करपी ट्रक ड्रायव्हरा कडेन कसलीच कागदां आनी परवानोय नाशिल्लो. ते उपरांत गुजरात पुलिशेन चवकशेक सुरवात केली. चवकशे वेळार पिसुल्लेच्या गॅलस्टोम डिस्टिलरीज कंपनीचें नांव फुडें आयिल्लें. गुजरात पुलिशेन गोंय येवन गोंय अबकारी खात्याक हे विशींची म्हायती दिली. उपरांत गोंय अबकारी खातें आनी गुजरात पुलिशेन जोड कारवाय करून बुधवारा ही कंपनी सील केली.